Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक विधानसभेत परबी. विरोधकांचे 3 मतांचेर मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेचो बीजेपीचो गोंय प्रभारी माविन उलयलो. इवन ओपोजिशनान एक मॅग्नेट कशे लोक ओडून येयले. आमी 25 आहा, आमकां 28 वोट पडले, 3 वोट मायज पडले. हे दाखोवन दिता की बऱ्यांतले बरे डिसिजन घेतलेले केंद्र सरकारान. आमी सरकारात 25 जाण जरी असले, आमकां 3 मतां ही विरोधकां कडल्यान सुद्दां मेळ्ळी. त्या बद्दल हांव तांचे आभार मानता आणि त्यांचे आभार मानता की त्यांच्यानी 3 मतां ही आमच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारा खातीर त्यांच्यानी घालून त्यांच्यानी अंत्योदय तत्व आणि माननीय मोदीजीचे नवभारत निर्माण करपाचे विजन हे साकार करपा खातीर सातत्यात द्रौपदी दीदी आमकां मार्गदर्शन करीत रावतली. देशा खातीर हे सातत्यात तांचे मार्गदर्शन अशाच पद्दतीचे चालू उरचे. हांव म्हाजी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आणि गोंय सरकारच्या वतीन हांव श्रीमती द्रौपदी दीदी हांचे गोंयच्या विधानसभेत हो ठराव त्यांच्या पर्यंत तुम्ही धाडून दिवचो. उपसभापतीचे वेंचणुकीची आपाची 2 आणि आरजी मेळून 3 मतां काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान व्हरून राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेक चिकटायली. ट्विटार स्पष्ट नावाचो उल्लेख करिनासतना रोख आप आणि आरजीचेर. जे डेप्युटी स्पिकराचे हे आसले, आमकां कोणाक अप्रोच करूना. जेन्ना आमी म्हणटा की ऑपोजिशन रावतले म्हणून आमी ऑपोजिशन रावतले आणि हेच्या फुड्यानूय ऑपोजिशन रावतले. पण जेन्ना फाल्यां मायकलाची बायल आसा ती फाल्यां उडी मारून गेली, नाल्यार फाल्यां लोक कितें म्हणटाले की आरजीन तांकां सपोर्ट केल्लो डेप्युटी स्पिकराक आनी ती आयज बीजेपीन गेली. फाल्यां परत तेच एलिगेशन घालतले. सो आमकां विश्वास ना काँग्रेसीचे कोणच्याय आमदारांचेर की फाल्यां ते रावतले काय ना. ते आमी सांगूंक शकना की आयज तेंच्या पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक विश्वास ना तेंचेर, तेंचे जे एक्स प्रेसिडेंट आसा तेका विश्वास ना. सो गोंयचे जनतेकूय विश्वास ना. आप म्हणटा कर्म काँग्रेसीचे, तांचेच सारखे ना. आमच्या आमदारांकडेन बोटां दाखोव नाकात. आमचे उलोवणे त्या दिसाय जाल्ले काँग्रेस प्रेसिडेंटा कडेन. आदल्या दिसा हांव पर्सनली उलयल्लो आनी आमी एक गोश्ट क्लियर केल्ली की आमी एका बरोबर आसतले आनी तांकां हांवें होय एडवायस दिल्लो की तुमचें मातशें सांबाळ, तुमचेच धडणी म्हणून. फकाणांनी केल्ली खरी, पूण घडलें तेंच. पूण गोंयच्या लोकां कडेन काँग्रेस पार्टीन जी फकाणां चल्ल्या ती बंद करपाक जाय आनी दुसऱ्यांक ब्लेम करप तर बरोबर न्हीच. आमचे जे MLAs आसा तांची जी इंटेग्रिटी आसा ती इंटेग्रिटी क्वेश्चन करपाक म्हाका दिसता कोणाकूच रायट ना, स्पेशली काँग्रेस पार्टीची आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.